प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21वा विसवोर वोड 34 ते 34 पर्यंत. लूक चॅप्टर 21 वर्सेस 34 to 36. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुम्ही तुमची चोत्राय दवरात, बेबतिकाय करून आणि ह्या जिविताचे हुस्के काढून तुमची काळजां जोड जातीत आणि तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. आख्खे पृथ्वीचेर आसलेल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. येवच्यो आसात त्या गोडण्या मदल्यान सुरक्षीतपणे फुडें वचूंक आणि मनशाच्या पुता मुखार भिरांती विणे उबी रावंक तुमकां गोठाय मेळचे खातीर सगळे वेळार मागणें करून जागृत रावात. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू आमकां शिडकायता. आनी कित्याक काय शिडकायता? तो म्हणटा ताजो येवपाचो वेळ लागीं पावला. आनी बाबणीनो आमी जेन्ना कोणाची वाट पळोवन आसा, खूब फाटी आमचो पादवीगार, आमचे पाद्री आमच्या घराक बेसांव घालपाक येतात. आनी आमी जाणो की तो दीस दितात, वाड्यांक दीस दितात आनी आमी चोत्रायन सगळें घर बरें साफ करून आमी तयार जाता. आनी केन्ना उशीर जाता, कित्याक पाद्री कोणाच्या घरा मातसो थोडो वेळ सादता ओ कोणा कडेन कोण मेवता ओ ताका उशीर जाता. आनी खूब फाटी समजा ताणें सांगलें 5, 5:30 6 जालीं जाल्यार तो येवंक ना जाल्यार आमी कितें करता, आमी आमचेंच काम करता. आमी विसरता की पाद्री येतलो म्हणून आतां आमचें बेजार करपाक. आनी जेजू म्हणटा ह्या निमाण्या काळार ताकाय उशीर जायत, पूण आमी न्हिदोन रावपाक आमी केन्नाच अशें जावपाचें न्हय. आमी केन्ना न्हिदून रावपाचें न्हय. कित्याक तो म्हणटा आमी जागृत रावंक जाय. आनी कित्याक काय जागृत रावंक जाय? तो म्हणटा जेन्ना आमी जागृत रावता, म्हणजे तो म्हणिना की आमी न्हिदोंक नाका रातची, आमी दीस रात आमी जागे रावंक जाय, तशें म्हणना. तो म्हणटा जागृत रावात. कित्याक जागृत रावपाक जेजूच्या येण्याची आमी मागण्यांनी उपास करून ताजें उतर शिकोवन ताजें उतर पाळूंक, ताच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक, ताजें उतर दुसऱ्यांक शिकोवंक, देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वावरूंक, हें सगळें आमी जेन्ना करता आमी आतां जागृत रावता. म्हणटच भाव भयणीनो आमी चोत्रायन पडत जाल्यार की आमी खरेपणी जागृत रावंक जाय जाल्यार ह्या निमाण्या काळार जेन्ना जेजू परतून येवपाचो आसा तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? आमी जागृत रावन मागण्यांनी रावपाक गरजेचें. जेन्ना आमी मागणी करता, जेन्ना आमी खरेपणी देवाच्या उतरान रिगून रावता, जेन्ना आमी खरेपणी ताका आमी मान दिता, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, बाबणीनो कितें घडटा? बाबणीनो आमकां ह्या वेळार जेजूच्या येण्याची आमी तयारी करता म्हणून आतां बाबणीनो आमी जेजूक आमी येवकार दिवपाक आमी तयार जाता. म्हणटच जेजू आतां परतून येवपाचो आसा जाल्यार आनी आमी तयार ना जाल्यार आमी कशे भाशेन ताका येवकार दिवंक जाता? आमी नातालांची परब थोड्या दिसांनी करतले. सगळे लोक आतां रितीरेक वेता, घर साफ करता, चुनो मारता, नेवऱ्यो करता, खूब 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 चलता. खूब आतां आमचे स्टार कॉम्पिटिशन आसतलें, क्रीप कॉम्पिटिशन आसतलें, मागीर कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशन, सगळे भायले दोबाजे आसतले. पूण शेकी भाव भयणीनो हें सगळें केल्या उपरांत आमी तयार जावंक ना जाल्यार आमी जेजूक येवकार दिवपाक जेन्ना तो परतून येतलो तेन्ना खरेपणी आमचें सगळें निसवणटन जातलें. म्हणून जेजू म्हणटा चोत्रायन रावात, जागृत रावात. ना तर जेन्ना हांव येतलो, चोरा भाशेन येतलो, तुमी तयार ना जाल्यार तुमी सासणाचें सूख म्हजे बरोबर भोगूंक पावचे ना, तुमी हेमखणान वेतल्यात. तर आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां जागृत रावपाक म्हणटा. आमी जागृत रावत जाल्यार आमकांच फायदो. आमी जागृत रावत जाल्यार आमकां जेजूच्या येण्याची तयारी करपाक मेळटली आनी आमी ताका सासणाचें सूख ताजे बरोबर भोगूंक आमी पावतले. तर आयज खेरीत भाशेन आमी चुकल्या जाल्यार, आमी आमच्या संवसाराच्या वस्तूंनीच पडल्या जाल्यार, आमी सगळ्या भायल्या दोबाजांनी आमी बुडल्या जाल्यार आयज आमी देवाचें बोगसणें मागून आमी खतखत्यान आमी ताजे कडेन येवन ताच्या उतरान रिगून रावन
आमी ताचें उतर पाडून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.